कोडार बेतोडेंतल्या बेताळ देवळांतली फंडपेटयेंतले पयशे चोरिल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी नागेशी बांदोडेंतल्या 22 वर्साच्या श्रावण संतोष शेटकर आनी कुणे वाठारांतल्या 22 वर्साच्या रितेश एंथनी पेरेरा हाका अटक केली। तशेंच ह्या दोगांचेर हेर वाठारांतल्यो दुचाकी चोरी केल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद आसा अशी सखोल म्हायती तपास केले उपरांत पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर हाका मेळ्ळी। कोडार बेतोडा हांगसरल्या बेताळ देवस्थानाक 15 जुलय 2025 रातचे 2 सुमार फंडपेटी लंपास केल्ल्या प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी रितेश एंटोनी परेरा हो रावपी कुणय आनी श्रावण संतोष शेटकर हो रावपी नागेशी बांदोडा ह्या दोगी 22 वर्साचे भुरग्याक अरेस्ट केल्ले आसा। PI विजयनाथ कवळेकर यांनी तेंचे कडेन चौकशी केली तेन्ना केप्यां, सांग्यार आनी कुडचड्यार त्या शिवाय माड्डोळ पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन ह्या दोगांयनी 2 व्हीलर्स चोरी केल्याचे उघड जाल्ले आसा। ह्या दोगांयनी आनीकूय कांय मोटरसायकल्यो चोरी केल्ल्याचो संशय व्यक्त केला आसा। कांय दिसा पयलीं फोंडा पुलिसांनी गॅबी फेर्नांडीस हेका अरेस्ट करपाक यश मेळिल्लें आनी तेजे नंतर ही चोरयेचो छडो लावपाकूय फोंडा पुलिसांक यश मेळिल्लें आसा। PI विजयनाथ कवळेकर आनी तेचो स्टाफ ह्या प्रकरणाची आनी चौकशी करीत आसा। ह्या गोंयच्या आनी कांय भागातूय ह्या दोगांचेर आनी केसीस आसपाची शक्यता आसा। हे दोगी अठ्ठल 2 व्हीलर चोरता तशेंच देवळां फोडपाचेय बीन ह्या प्रकरणात तांकां अरेस्ट जावपाची शक्यता व्यक्त केली वयता। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्या।